पंचायत संचालनालय पोरणे गोंयचे दायज सुवातीत बांदिल्ले बेकायदेशीर बांदकामाची सुनावणीत तारीख पे तारीख दीत आसा. देखून आतां हो प्रश्न शासनाचो जाग्यार घालपा खातीर सामाजीक संघटना न्यायालयांत हस्तक्षेप याचिका दाखल करतली. काल सांजी पोरण्या गोंया बांदिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर पंचायत संचालनालयान सुनावणी घेतली. पूण फुडली सुनावणी सप्टेंबरांत धुकल्ल्या. सुनावणेंत फकत तारखो दितात. देखून गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हे संघटनेन ह्या विशयाक हात घालपाचो थारायला. डिसेंबरा सावन राजकारण्यांनी ह्या विशयाचेर बरोच आवाज काडलो, पूण वेंचणूक जातकच ते विसरले. देखून आयज सावन ही संघटना ह्या प्रश्नाचो सोक्ष मोक्ष लावपाक वावुरतली खंय संघटनेन सांगला. ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीचेर जो इल्लीगल बांगलो आयला ताचेर DOP डायरेक्टोरेट ऑफ पंचायत तातूंत केस आसली 4 वरांचेर आनी ते केसीचो परिणाम तारीख पे तारीख म्हणटात तशें तेमी परती एडजॉर्न पोस्टपोन केल्या आनी दुसरी केस डेट सप्टेंबर 12, 2022 सांजेच्या 4 वरांचेर. आनी हातूंत आमच्या गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हाचे 2 वांगडी आमचो बाब आग्नेलो बारेटो फ्रॉम कांदोलीं ताणें इंटरवेन्शन एप्लिकेशन फायल केलां आनी ताचो को इंटरवेनो बाब फ्रांसीस गोईस फ्रॉम बेनावलीं. आनी हे आमचे पॉलिटिकल लिडर ती ओल्ड गोवा येवन पोड्डें उलोवन व्हडल्यान बोवाळ मारताले. तांच्या लागीं दे हॅड ऑल द मॅन पावर, दे हॅड ऑल द मनी पावर आनी फेब्रुवारी म्हयन्याक एलिसांव येवपाचें आसलें. ह्या 3 कारणांक लागून आमकां मातशें आस जाली की पानवेली नांवान मोसग्याक उदक पडोंक शकता अशी आमकां आस जाली. पूण इलेक्शन जाल्या उपरांत आमचो एकलो टीम मेंबर म्हणपाक लागलो सेजांनी बरवशान रानीर आदोन दवरलेलें तें करपोन गेलोलें म्हणटात तशी गोश्ट आमची जाली. सो मार्चाच्या म्हयन्या उपरांत आमच्या टीम मेंबरांनी फुडलीं पावलां सुरू केलीं. फर्स्ट स्टेप टू इन्स्पेक्ट all the files from all the departments related to this heritage site. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी.